आत्ता वोटिंग केलां हांवें आनी लोकां कडेन मागता मातशें सगळ्यांनी बेगीन बेगीन आपल्याचें मत मारून वचपाचें. एवरीबडी रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम and exercise your right and your duty also to please come and vote. कितें सिच्युएशन आसा? Situation is comfortable, there is no issue. Situation is very comfortable. पयलीं सांगलें दिस इज माय होम, हांव हांगा रावता. कितें इशू 10 वर्सां जालें हांव पब्लीक लायफान आसा. कोणाचें कितें बारीक मोठे कितें इशू जालें कसलें जावं, CCB जावं आनी कसलें डिपार्टमेंट जावं, खंयचेच इशू जावं, इवन तेजे फॅमिलीचे इशू जावं, तुमी कितें हेल्प जाय केन्ना नाम सांगना हांवें. सो इज अ पर्सनल कनेक्ट 24/7 विथ ऑल द पीपल. दॅट इज वर्कींग माय फेवर. आतां हे फाटी मातशें न्यू एरिया म्हाका येयला कामां केल्या त्या सायडीन मारक न्यू एरिया आसा म्हणजे बिंग एक्रॉस द रोड तेंकां सगळें म्हाका हांव कोणतो वखना. सगळें देव नो मेजर इशू फॉर मी एट ऑल. सर फॅसिलिटीज कश्यो आशिल्ल्यो? फॅसिलिटी बऱ्या, इट इज गुड. नॉट अप टू द मार्क बट इट्स रियली नायस. I should appreciate the Election Commission for making a wonderful facility. And in fact, for senior citizens, भितर वचूंक शकता डायरेक्टली गाडी घेवन. हँडिकॅपाक व्हीलचेअर्स अरेंज केल्ले आसा. स्टाफ आर व्हेरी कॉपरेटीव. फर्स्ट स्टार्टिंग मातशें स्लो जाल्लें बिकॉज 8 लायन व्हडली लागलें हांगा. आतां तुमी पयलें आसता सगळें बेगीन बेगीन हें जाता. टायमार स्टार्ट जाता सामकें टायमार इनफॅक्ट ते रेडी आशिल्ले 8 जावं म्हणून रावूंक जाय पडलें आमकां आनी कांय ना. हांगा कितले कॅन्डिडेट आहा? दोनूच आहा. आणि सुदींग कामत स्ट्रेट फायट. स्ट्रेट फायट. फॉर युनायटेड ऑपोजिशन्स एकठांय लागला तुम्ही म्हणजे बाबूश कल्याणला अगेन्स्ट तर कितें तुमी तेंच समजून घेवपाक जाय न्हू कितें तें तुका हांव काल कोणाचें सांगलेलें कितें आमची एक आयडेंटिटी आसा आमी बाबूश पॅनल बॅक्ड बाय BJP. सो वी हॅव आयडेंटिटी वेर एंड वी हॅव वन प्रिंसिपल वी नो वॉट टू डू. वेर जे ऑपोजिशन आसा तें सगळें वांगडा घाला. आतां तो म्हाका दिसना कितें करतलें तें कित्याक मागीर प्रत्येकचे आपणे स्वताचे इंडियन आतां कितें इट्स दीस ऑफ कन्विन्स कितें सद्या बाबा इलेक्शनान वांगडा येयला जाल्यार कितें जितून शकता म्हणून इच्छान ते येयला. आय डोंट थिंक सो दे विल बी सक्सेसफूल. पीपल लोकांकूय खबर आहा कोण काम करता कोण अवेलेबल आहा कितें. आमी फक्त ते पावसाचे अळमी भशेन दिश्टी पडना हांगा. आमी 24/7 365 days आमी जावं आमचो पात्र आमदार जावं दोनी आमदार जावं आतां तालिगांवचे जावं काय पणजेचे जावं वी ऑलवेज अवेलेबल. आनी ऑल कावन्सिलर्स जावं आमचे पंच मेंबर्स जावं सगळे अवेलेबल आसा. ऑल पर्रिकर फॅक्टर तांकां उत्पल पर्रिकर फॅक्टर कितलो आहे? पळय हांव तुमकां एकूच सांगता की इट इज ओन्ली उत्पल. ओके पर्रिकर नेम इज synonymous with BJP. कळ्ळें न्हू. BJP if I think so if Bhai was alive today he could never agreed to what they are doing. Because Bhai was BJP. तुम्ही पयलीं त्यांच्या वांगडा काम केलां म्हणून ती मिस बाई आमचे अशें आसतालें. But some people are trying to misuse his name, which the people of Panjim know very well. मागीर बाई अशें जालें तो सगळे तेंकतो येयलो वो BJP. हांगा लोक आसा दे आर रेडी टू सॅक्रिफायस एनीथींग फॉर पॉवर, which will never happen.